राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन जो अहवाल दिलेला असा तो अहवाल केवळ गोंयच्या न्हय तर पुराय देशाच्या आणि जगातल्या लोकांचो दिशाभूल करपी असा। आणि ही एक प्रतिष्ठित संस्था जी असा त्या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी जे अनिल कुमार असा, शंकर असा आणि सुप्रीत हे जे तीन शास्त्रज्ञ असा त्यांच्यानी संशोधन करून म्हटलेले असा की ह्या एकंदर कळसा भांडुरा प्रकल्पाचो गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या परिसंस्थेचेर आणि एकंदर लोकजिणेचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना। हे त्यांचे जे निष्कर्ष आसा हे वस्तुस्थितीचो विपर्यास करपी आसा। कारण जेन्ना एखादो मनीस ह्या म्हादयच्या खोऱ्याक भेट न दिता उलयता तेन्ना समजपाक जाय की ह्या रिपोर्टा भितर कितें तरी काळे बेरे आसा। कारण एक संस्था जी आसा जी प्रतिष्ठीत संस्था आसा, देशांत तिका नामना आसा, भारत सरकार तिचेर कोट्यावधी रुपया खर्च करता, त्या संस्थेचे हे तिनूय शास्त्रज्ञ जे आसा तांकां कोणी सांगलाले हो रिपोर्ट करपाक? ना गोवा, ना महाराष्ट्र आणि ना कर्नाटक ह्या तिन्ही सरकारांनी ह्या संस्थेक विनंती करूंक ना की बाबा ह्या गजालीचेर ह्यो ट्रायब्युनलान 2018 अहवाल दिला 14 ऑगस्टाक तेचेर तुम्ही कितें तरी बरेयात म्हणून। पूण अशें नासतना ह्या शास्त्रज्ञांनी जो कितें अहवाल केल्लो आसा तो एकंदर लोकांची दिशाभूल करपी आसा। आणि एकंदर हो रिपोर्ट वापरून म्हाका दिसता की कर्नाटकाक फायदो करपाचे अशें त्यांच्या मनात आसा। कारण हो जो रिपोर्ट जो आसा तो जर कर्नाटकान लायलो आणि इंटरलॉक्युटरी पिटिशन फायल केले जाल्यार तेचे निश्चितपणान गोंयचेर जी सध्या हो विषय सर्वोच्च न्यायालया भितर आणि लवादा कडेन चालू आसा तेचेर दुष्परिणाम जावंक शकता। एकंदर गोंय सरकारान ह्या अहवालाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करपाक जाय। गोंय सरकारान म्हणजे आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी हो रिपोर्ट जो आसा तो वाचपाक जाय आणि तो वाचल्या उपरांत तांकां कळटलें की एखादी संस्था जी आसा त्या संस्थेचे शास्त्रज्ञ जे आसा जेन्ना म्हादयच्या खोऱ्यान 188 टीएमसी फीट उदक आसा असो दावो जो आसा तो ट्रायब्युनल करता आणि ट्रायब्युनलान ह्या संदर्भात आपलो अभ्यास केलेलो आसा। अशें आसतना जे एनआयओचे सायंटिस्ट आसा तेंच्यांनी खंयच्या बेजिसाचेर 191 टीएमसी फीट उदक आसा अशें सांगलेलें आसा। म्हणजे 3 टीएमसीचो फरक जे दाखोवन दिता। आणि ट्रायब्युनल ही एक स्वतंत्र एक संस्था जी आसा ती भारत सरकारच्या जलसंसाधन जलशक्ती मंत्रालयान नेमलेली आसा। आणि ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान आमच्या तिन्ही राज्यांच्यो याचिका ज्यो आसा त्यो तेचेर सुनावणी जी आसा ती अजून जावंक ना। अशें आसतना हो विषय जो आसा तो न्यायप्रविश्ट आसा आणि न्यायप्रविश्ट असलेल्या विशयाचेर एक प्रतिष्ठीत अशी संस्था भाष्य करता हे पुराय तरेन म्हणजे म्हाका कळना की ह्या संस्थेचो हेतू जो आसा हो संशयास्पद आसा। हे तिन्ही शास्त्रज्ञ जे आसा ह्या तिन्ही शास्त्रज्ञांनी एकंदर जे ह्या परिसरात मान्सूनचो पावस आसा तेचे पर्जन्यमानाचो अभ्यास करून दावो केल्लो आसा की कांय आंकडेवारी जी सादर केल्लेली आसा ट्रायब्युनला कडेन ती चुकीची आसा। तुम्ही जेन्ना एखादी गजाल जी आसा ती अयोग्य आसा अशें म्हणटा तेन्ना त्या संदर्भात तुमकां पुरावे सादर करपाक जाय। केवळ तुम्ही आंकडेवारीचेर निष्कर्ष जे आसा ते काडपाक शकना। हे जे शास्त्रज्ञांनी केल्लें आसा ही पुराय तरेन दिशाभूल करपी आसा। आणि ह्या जे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आसा तेंच्यांनी ह्याच्या पयलीं 2008 जो एक अहवाल केलेलो त्या अहवालानुसार तेंच्यांनी सांगलाले की बाबा म्हादयचें उदक जें आसा तें उदक जेन्ना ह्या समुद्राक मेळटा म्हणजे ते समुद्राक मेळ्ळ्या उपरांत गोडें उदक आणि खारें उदक हेंच्या भितर नियंत्रण जावन आमच्या गोंयच्या परिसंस्थेचेर त्याचो कसो दुष्परिणाम जाता ह्या विशयाचेर त्या अहवालान नमूद केल्लें। पूण हो जो अहवाल ह्या 3 शास्त्रज्ञांनी केल्लो आसा तो पुराय दिशाभूल करपी आसा। हांव गोंय सरकाराक विनंती करता की तुम्ही बेगोबेग रितसरित्या ह्या अहवालाच्या संदर्भात आपली ठोस भूमिका जी आसा ती जाहीर करा। नाजाल्यार कर्नाटक हो पुरावो म्हणून वापरूंक शकता सर्वोच्च न्यायालयान किंवा लवादा कडेन। एकंदर हो विषय जो आसा तो आतां इतको गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा की कर्नाटकाक कळलेलें आसा की बाबा पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान आमकां भांडुरा प्रकल्पा खातीर परवानगी लागता आणि ही परवानगी मेळप तांकां कठीण जाल्लेलें आसा।
जरी कर्नाटक सांगता की आमचो प्रकल्प जो आसा तो भीमगड अभयारण्याना तो प्रकल्प जो आसा तो इको सेन्सिटिव्ह एरिया आसा त्याच्या भायर आसा, पूण ते एक गजाल विसरता की त्यांचो पुराय प्रकल्प जो आसा हो अशा सदन जंगलान आसा की त्या जंगला भितर जेन्ना येदे व्हडले हॉर्स पॉवराचे पंप बसयताले त्यांचो प्रचंड आवाज जावन रानवटी जनावरांचेर अजिबात कांय दुष्परिणाम जावचे ना. ही जेन्ना तुम्ही पायपलायन घालताले त्याचे त्या झाडांचेर कांय दुष्परिणाम जावचे ना. तुमकां रान कातरचे पडटाले. तुम्ही जी परवानगी मागलेली आसा त्याच्या परस तुम्ही जी बफर झोन आसा ताकाय ज्यादा जागा दवरलेली आसा. हे सगळे गजाली पळयल्या उपरांत कळटा की एखादी संस्था जी आसा ती आंकडेवारीच्या माध्यमांतल्यान कागदाचे घोडे नाचोवन गोंय सारख्या राज्यात कशा पद्धतीन प्रश्न निर्माण करून सोडटा. म्हणजे गोंयचें अस्तित्व जे आसा हे अस्तित्व एका न्हंयचेर आसा. कारण आमच्या पुराय राज्यात जवळजवळ 43% गोंयच्या जनतेक पिवपाचें उदक दिवपाचें काम ही म्हादय म्हणजे मांडवी करता. आणि त्या मांडवीचे कळसा, भांडुरा, हलतरा आणि सुर्ला हांगासले जे नाले आसा ते वळयल्या उपरांत तेचो दुष्परिणाम जावचो ना अशें जे म्हणटात तांकां वस्तुस्थितीचो विपर्यास करपाचो आसा. तांकां त्या परिसरान आसली वाघ, त्या परिसरान आसली अस्वलां यांच्या अस्तित्वाचे कितें पडलेलें ना. आणि हाच्या पयलींच ही जी रानवटी जनावर आसा जशे दांडेलीच्यान हत्ती गोंयांत येयले तशेंच आतां वाघ जे आसा तशेंच बिबटे जे आसा किंवा जे गवेरेडे आसा त्यांचे अस्तित्व त्या परिसरात दुर्बल जाल्लेले आसा. आमी जेन्ना एखादे प्रकल्प अशा रानातल्या वाठारांत करता तेन्ना आमकां जाणून घेवपाक जाय की त्याचे दुष्परिणाम हे निश्चितपणान रानवटी जनावरांचेर जाताले, त्याच्या परिसंस्थेचेर जाताले आणि एकंदर मनशाचें अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल जातालें.